आम्ही दोन्ही पान रोड आमची मुलगी आमका पळेना काय ना आम्ही किती खातो सांग मॅडम आम्ही किती खावपाचे दोन्ही पान रोड म्हाका जायना इलेले सामान बापणे म्हाका उपकार करता म्हणून आम्ही चालयता कितें तर हांव कितें खावं सांग पळया एकदम इतले करून सिने आम्ही कितें खावपाचे हिंगा कितें मेळटा आमी खाता थोडे रेन काडले तांकां फारीक करता. कितली वर्ष जाली तुम्ही बसता? म्हाका 4 वर्ष जाली. आणि कितें व्यापार कितें हाडटा? भाजी पाला हेच आणि आम्ही व्हडले काय आणले म्हणजे तुम्ही स्वतः रोयता तेच हाडटा? ना आम्ही अशी इकली घेता आणि खाता आणून देता लोकांक हिंगासून बाजारातले. डेली बाजार करता फक्त शुक्रार? ना डेली बाजार आमचा. माझे नाव सिंधू भोसले माझे दोन्ही पान रोड आबाय जाल्यार डॉक्युमेंट दाखयता तुमकां. माझे कोणच ना फाटी फुडें भुरगे आहा ते आपल्या संवसाराचे हात ते आपले भुरग्या बाळांक पळयतलो काय म्हाका पळयतलो. आता तुम्ही सुपरवायझर आहात त्याच्याकडे लक्षणं किती सांगा तुम्ही? त्याने सांगितलं वयर वसाहत लावू नका. वयर खंय काय शेनवाळ कितें सांगला? सुपरवायझर इन्स्पेक्टर ना आता कितें करतले व्यापार घेवन तुमी तुमचो? आम्ही व्यापार सकाळी घेतले इलेले कपीत आणि कितें कित्याक लागून बसनाका म्हणून हे काय सांगून सांगून आमकां तेच सांगून कितली जाणां टोटल तुम्ही? आम्ही घरा गेलो 27 जाणां. आता तुम्ही माल आणला काय घरा? आणला सकाळी आम्ही येताना आणला माल पण आम्ही तांकां सांगले आम्ही आता हाडला पण तो घेऊन बसताय मागीर समोरच्या मागीर आमी हांगा येता आनी मागीर तुमी कितें सांगता तें आमी करता पूण ते नाका म्हणपाक लागले. पूण आमी कितें करपाचें आमची भुरगीं शिकता आतां शिक्षणाक कितलो पयसो जाय तुमी जाणा मोबायला जर कामाक ना जाल्यार त्या भुरग्यांचें शिक्षण कशें करपाचें दिसाचे दिसा तांकां पयशे दिता. आमी आपले भाजी पूण आमचे पोळटय भरतात भुरग्यांक पूण शिकयता. भुरगीं शिकना जाल्यार तेंचो पळयल्लो फुडार खंय जातलो? आनी गव्हर्मेंटूच जर असो करपाक लागलो जाल्यार आमी कशें चिंतपाचें आमचें? जाल्यार तुमी आतां आमचें मातशें कितें करा तें करा. इतले व्हडले जागे दिल्या तेंची तुमकां त्रास जायना खूब त्रास तांकां एका कडेन कितलो जागो आहा फक्त तुम्ही भाजी विकता तांकांच काडला? तितले आनी आमी काय पूर्णवाल्यांक बीन ना हा आता फळां वेळार येता तांकां ना तांकां बी काय ना तांकां बी काय हांगा वर्स जालें हांगा बसता जाले कडेन म्हाका कोणाचो आदार ना आमकां दीस पडटा येवन हांगा पोट भरूंक जाय मागीर आतां बसोंक दिना न्हू कितें करपाचें. काल सकाळीं आमकां सांगलेलें तेंच्यांनी पूण आमी काल सकाळीं वेपार घेतलो न्हू शुक्रार न्हू काल बसोंकूय सारकें मेळोंक ना आनी गिरायकूय सारकें लागना कितें करतलें म्हणून आमी आतां परतो तो वेपार घेवन आयले. 4 दीस म्हटल्यार हो वेपार आमचो उरचो ना. तांबडी भाजी आसा मुळे आसा आनी कितें भेंडे आसा कितें कितें आसा सुको वेपार आमी लायना सुको पावसाक लागून बंद दवरता. न्हू पूण कित्याक बसूंक नाका म्हूण सांगलां तशें तें विचारलें रिजन तुमी? कांय सांगूंक ना. तुम्ही विचारूंक ना तांकां काल? विचारलें पण आमकां सांगिनात न्ही. सांगिना? तुमी कचरो पळय आमीच उडयना आमी पत्यांनी भरून उडयता. खंयचे खंयचे लोक येवन भायली भायली बसता पळय पणस घेयत आनी पणसाचो दिसो खूब जाता खूब जाणां खंयची खंयची येवन बसतालीं तर सगळो लोक हांगा कचरो उडयतालीं. आमचो तसो ना हे माणकार आसा त्या माणकाराचोय कचरो आसा आमचो ह्या सगळ्या लोकांचो आहा हो कचरो आनी डेली खंयचे पडटा आयज भरूंक ना. तो 4 दीस उरलो काय मागीर त्या कचऱ्याचो घाण वास मारता न्हू. आणि तुमकांच सांगले फक्त सगळ्यांक? आमकां हेच्या सुटक्याक सांगला कचऱ्या लागून काडल्या ते काय खबर ना त्यांना म्हणतात कचऱ्याक लागून कित्याक लागून ते कारण सांगूंक ना म्युनिसिपाल्टी तुमकां हांगा तेजे जागो बीन मला बसपाक मॅडमीन सांगलें कितें आतां जागो दिसर बसा म्हणून गेल्या होता तूं जाणा न्ही तेन्ना फाटीं आमकां हांगा आतां वर्स जालें 1 तारखेक बसतालीं तेन्ना कालच्यान आमकां येवन उठयल्या आनी काल आमी वेपार घेतलो तो कितें करपाचें आयज
ते बसोकच नाका म्हणटाले आयज तरी बसता म्हटल्यारय नाका म्हणटा सोमारा डायरेक्ट मेळा म्हणटा कोणी कोणी सांगलं सांगलं नका म्हणून तसं हे म्युन्सिपाल्टीचे कोण ते नाव कितें गे म्युन्सिपाल्टीचे लोक आयिल्ले. काल येयले. आणि आयज बसून आणि आयज ते साहेबाक थंय गेल्या तो म्हणपाक लागलो सोमारा तुमी वयर वचा तरी पूण आमी आयजच गेल्ली वयर थंय एक साहेब तो आहलो तेणी सांगले सोमारात तुमकां बसूंक मेळना हांगा नाका आता तुम्ही किती व्यापार पयलीं वाटता सांगलेले हांगा बसो बी नाका म्हणून ऑन द स्पॉट येवन सांगले. आमी तशीच गेल्ली आतां एका वर्सा पयलीं गेल्ली आमी थंय तेन्ना ती मॅडम आहली तेंणी आमकां सांगले तिना तुमी आतां बसताली न्हू तशीच बसा मागीर पळोवया अशें म्हटलेलें थंयच्यान आमी बसतालीच पूण पयर काल येयले आनी ते मागीर सांगपाक लागले हय अचानकच सांगले आमी काल सकाळ येपार घेतलो तर कितें आतां करपाचें काल काय खपोंक ना न्हू जाल्यार कितें करतले ते येपार आमी आयज बसोंक दिया म्हटल्यार नाका म्हणपाक लागले तुम्ही सगळी खंयची सगळे खंयचे खंयचे आहा गोंयाचीच आहा आनी खंयच्या भायले भायले गांवांची आसा सोपो चार्ज करताले जेन्ना तुमी हांगा बसताले तेन्ना. सोपो आमचे घेतात सदीत घेता पण आतां 50 आसा पयलीं 20 घेताली पण कारण कितें सांगला बसो नका हेचें कारण कितें काय सांगलं ना काय सांगलं